प्रेस आणि आयज आमी हे इनॉग्रेशन म्हणून करना जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ वर्क ऑफ द सेकंड फेज ऑफ फुटपाथ. आयज ह्यो फुटपाथ कितलींशींच वर्सां आमी करपाक आसले पूण कोणानूय तेजेर लक्ष दिवंक ना. पण तरी पूण आसतना आमी हे स्टार्ट केले विथ माय पंचायत मेंबर्स, डेप्युटी सरपंच आणि पंचायत मेंबर. सो पंचायत मेंबर म्हणून लागले आमचे पासून कामां मातशी फाटीं दवरून हे काम पयले कंप्लीट करुया म्हणून. सो त्या पासत आमी हे काम 1 वर फोटींग घेतले. पण म्हाका दिसता तुम्ही पळयतले की ऑन द सादर्न सायड ऑफ द एक्झिस्टिंग रोड थंय आमी फुटपाथ केल्या आणि फुडें एक ब्रिज बांदपाचो पडलो आमकां, कित्याक तेज्या पोंदाक व्हडली पायपलायन गेल्या विच इज केटरिंग टू एक रिवर्स पायपलायन आसा ती. सो ती कालागुडाक वयता. सो त्या पासत आमी अशें चिंतले की तो ब्रिजूय बांदपाचो आणि एक थंयसर सेल्फी पॉयंटूय करतले थंयसर विथ सम बर्ड्स दिसय. सो दुसरे सुवातेर आमी मदें डिवायडर घातलेले आसा आणि त्या डिवायडरांक ही सगळे ब्युटिफिकेशन पंचायतीनूच केल्ले आसा. फ्रॉम सेंट एलेक्स चर्च अप टू बोवियाज हे पंचायतीन केल्ले आसा. हे गार्डन बी आमी पंचायत मेंटेन करता. सो इतले आमकां इतले आसून आमकां खूब खोशी भोगता एटलिस्ट हे डेव्हलपमेंट जाता म्हणून. आता तिसरे सुवातेर ही फुटपाथ आमी चालू केल्या, आयच्यान चालू करता आमी. आमी आतां अशें करूंक सोदता की 8 डिसेंबराचे हे जे आमचे फेस्त आसा सो तेज्या आदी हे कंप्लीट करूंक जाय म्हणून. फुटपाथ आमी कित्याक करता 2-3 हे आहा. पयले आमकां सिस्टर्स ऑफ बोवियाज ती चर्चीन वयता, ती तेंच्या इस्कॉलान वयता. सेकंड दुसरी भुरगीं आहा पळय आमचे बोवियाजीन ती भुरग्यांक ती सांबाळता. सो ती भुरगीं वयता थंयसर इस्कॉलाक. सो ते जाले. तिसरे सुवातेर आमचो लोक चलोंक वयतलो. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑल्सो. आमकां कितें आहा फ्रॉम सेंट एलेक्स चर्च अप टू बोवियाज मागीर टर्न मारून हे सायडीक येवंक जाता. सो दॅट इट बिकम्स 3 किलोमिटर्स or 2 kilometers length of this 2 or 3 kilometers or 4 kilometers जातले. सो आता सांगपाचें म्हणल्यार आमी ते सायडीक कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला. तेजो कॉस्ट आसलो अबाउट 2.5 crores आणि हे सायडीक करता तेका आमी 2 crores असो दवरला आमी. सो हे सगळे थ्रू पंचायत फंड्स करता फेज वायज. सो आमकां हो आदार दिलेलो आसा आमचे पंचायतीक हे आमच्या वॉर्ड मेंबरांनी.